विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉमर्स हाऊस आणि विद्याप्रसारक बिल्डिंग हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर आसात म्हणजे पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, त्याचबरोबर तुमचे प्रेसिडेंट ऑफ द GVM's जनरल बॉडी श्री भास्कर खांडेपारकर, चेअरमॅन ऑफ द GVM's वर्किंग कमिटी श्री कृष्णा शेट्ये, सेक्रेटरी ऑफ द GVM वर्किंग कमिटी दीपक गावकर, इन्चार्ज प्रिन्सिपल डॉक्टर स्मिता संसगिरी आणि GVM कॉलेजीचे प्रिन्सिपल डॉक्टर जॉन मॅथ्यू, समोर आशिल्ले GVM इन्स्टिट्यूशनचे सगळे पदाधिकारी, तांचे सगळे टीचर्स, बाकी सगळे स्टाफ, फोंड्यांतल्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, खरें म्हणजे इट इज अ विजनरी डिसिजन ऑफ डॉक्टर दादा वैद्य, श्री सीताराम केरकर आनी श्री विनायक सर ज्योतिशी हांचे ते विजनरी डिसिजन आसा. 1911 इन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लीश करप सोपी गजाल न्ही. परत एकदा ह्या तिनूय स्वर्गीस्त हस्तींच्या खातीर नेटान एकदा ताळयो वाजयात. भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं तांच्यांनी आमच्या फोंड्यान ही इन्स्टिट्यूशन्स तांच्यांनी एवेलेबल करून दिली. भुरग्यांक शिकपाच्यो संद तांच्यांनी फोंड्या सारकिल्या शहरात ही तेन्ना एवेलेबल करून दिली. म्हणजे तांचे विचार कितले व्हड आसतले हें लक्षांत घेत आनी ताज्या उपरांत कंटिन्युअसली प्रत्येक मॅनेजमेंटात तातूंतल्यान भर घालीत गेले, तातूंतल्यान आपली इन्स्टिट्यूशन वाडयत गेले. फोंड्या आनी पुराय परिसरात तांच्यांनी आपली उरलेली इन्स्टिट्यूशन्स मागीर सावयवेरें आसतली, मडकय आसतली, ह्या सगळ्या परिसरात तांच्यांनी आपली इन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लीश केली. खरोखरूच सांगता, सगळ्या पुराय म्हणजे मॅनेजमेंट कमिटी हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता, तांची तोखणाय करता. एकदां आपली पदर मोड करून ही इन्स्टिट्यूशनचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यात लोक तयार करतात आनी म्हणून तर गोंयांत अशा पद्दतीचे म्हणजे फोंड्या सारकिल्या शहरात KG to PG एड्युकेशन दिवपी तुमची संस्था आसा, त्या खातीरूय बी तुमचे खूब खूब अभिनंदन. तुम्ही जर बाकीच्या शेजारच्या राज्यान वयशात जाल्यार तांकां तालुका आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां KG to PG एड्युकेशन मेळप हें खूब कठीण आसा. बट गोंयांत आमच्या ल्हान ल्हान शहरांनी म्हणजे आयज फोंड्यान KG to PG आहा, सांखळेत वचत थंय KG to PG आहा, मडगांवांत वचत थंय KG to PG आहा, विच इज एट अ डिस्टन्स ऑफ म्हणजे हार्डली 30 किलोमिटराच्या भितर सुद्दां हे KG to PG लेवलचे एड्युकेशन्स विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट आमी ते सगळ्या जाणांक दिवपाक शकले. म्हळ्यार हांव एक गजाल मुद्दामून नमूद करतलो की श्री भास्कर खांडेपारकर हांच्यांनी एक खूब बरी गजाल आनी मुद्दामून तेंच्यांनी मेन्शन केलें. आमकां सातत्यात याद उरपाक जाय, कारण गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग इट इज इन वेरी मच वे. नो डॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँट्स, टीचर सॅलरी हें सगळें गव्हर्मेंट सातत्यात सपोर्ट करीत आसता. तुम्ही PM रुसाच्या अंतर्गत तुम्ही फंड्स घेतले, बरी गजाल. नाव इट हॅज कन्वर्टेड इनटू द PM उषा. पण म्हाजी अजून एक खंत आसा आनी हांव ती खंत मुद्दामून व्यक्त करता. इट इज नॉट वीथ द मॅनेजमेंट, इट इज वीथ द टिचर्स. कितल्या जाणांनी आतां पर्यंत रिसर्च ग्रँट्स आसा ताका एप्लाय केले? कितल्या इन्स्टिट्यूशनांनी आतां पर्यंत रिसर्च ग्रँट्स गोंयांत हाडली? हो प्रश्न खरें म्हणजे इन्स्टिट्यूशनांतल्या मॅनेजमेंटाक पडूंक जायना, हो प्रिन्सिपलांक आनी टिचरांक पडपाक जाय. अशें न्ही की रिसर्च ग्रांट मेळना. हांव आयजूय सांगता, हांवें काल ज्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन केलें वीच इज कारण दादा वैद्य हेंच्यांनी 1911 स्किलिंगाचेर उलयल्लें. इट इज नॉट जस्ट द एड्युकेशन. आमी सातत्यात पळयता एक डिग्री कागद हातान घेतलो आनी हांव शिकलां म्हणून गेलो, म्हाका कॉमर्साची डिग्री म्हाज्या कडेन आहा, थंय वचत जाल्यार परत कांयच येयना. दीस इज फॅक्ट. हांव सांगता, आत्तां आमी एप्रेंटीस काडल्या म्हणून भुरगे खूब बरें काम करपाक लागल्या, तांकां कळपाक लागल्या. पण जेन्ना दादा वैद्य 1911 जेन्ना स्किलिंगाचेर उलयता आनी तांच्यांनी कितें सांगलें, वॉट टायप ऑफ स्किलिंग वीच इज एन एम्प्लॉयमेंट, म्हणजे आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी. एक तर आमकां डायरेक्टली भायर सरल्या उपरांत आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकपाक जाय किंवा आमकां एम्प्लॉयमेंटा खातीर कोणी तरी एब्जॉर्ब करपाक जाय. आतां ह्या स्किलिंगाचेर कोणी विचार करपाचो? ह्या स्किलिंगाचेर टिचरांनी विचार करपाचो. हांवें जें सांगलें की काल हांवें जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केलो म्हज्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन, आमी गोंयांत 20 कडेन आमी गोंयांत 16 कडेन 12 तालुक्यांनी 16 कडेन फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ वी आर स्टार्टींग वीथ द स्किलिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ग्रँट कोण दिता? आय एम नॉट गिवींग द ग्रँट, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिवींग द ग्रँट. ग्रँट कितें दिता? आमी शिकोवपाक ग्रँट दिता, तांकां युनिफॉर्म फुकट दिता, तांकां आमी तांचो रिफ्रेशमेंट हें सगळो आमी बेर करता. ओके, तांकां म्हणजे टिचर्सांक सॅलरी दितात, तांकां स्टायफंड दिता, तांकां 3 म्हयन्याचो कोर्स जाल्या उपरांत तांकां प्लेसमेंट करता, प्लेसमेंट जाल्या उपरांत आनीक ग्रँट दिता. मागीर हो ग्रँट कोणी हाडप तर गोंयांत? हो ग्रँट टिचरांनी हाडप.
हो ग्रँट त्या इन्स्टिट्युशनांनी तुमी जो सांगलो पगार जो घेता पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली टू टीच, टू स्कील देम, टू एम्प्लॉय देम. How many students have passed out the graduate? It is not that. How many students have employed? Otherwise, how many students have given the employment for the others? That is more important. That is the output. हांव वतात तें नो डावट. हांवें त्या खातीर म्हटलां की तांच्यांनी हो रिजल्ट इज म्हत्वाचो. 100% रिजल्ट येयलोच म्हणून जावचो ना. हांवें त्या खातीर म्हटलां मागीर फेल जाता त्या भुरग्यांचें कितें तर. फेल जाता ते भुरगे सुद्दां एम्प्लॉय जावपाक जाय. म्हटलं काल म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्स पळयत जाल्यार लक्षांत येतलें. Government of Goa is not giving the single grant. The Government of India is giving the grant. आणि ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ग्रँट दिता ही हाडपाचें काम कोणाचें आसा, जे टीचर आसा त्यांचें आसा. तांच्यांनी थोडी आपली तकली लावची फॉर द आमच्या आपले स्कील टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट बोर्ड आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आमचे इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी ज्या हितूंतल्यान आमी करता त्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जितेंद्र सिंग आतां तेजे मिनिस्टर आसा. For the each and every project for the research, we are getting the grant from the Government of India. PM RUSA and PM USHA, that is the government हेजें काम ती आमी खंय तरी इट इज फॉर ओन्ली म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ह्या पद्दतीन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन 3 डिपार्टमेंटां आत्तां तरी आसा जी म्हाका खबर आसा, वीच इज द रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, वीच इज द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, अँड थर्ड इज द रिसर्च डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. 3 मिनिस्ट्री आसा. ऑनलायन वचत जाल्यार आतांय तुमी एप्लाय करीत एज अ इन्स्टिट्यूशन म्हणून जाल्यार यू वील गेट द ग्रँट्स. हांव तुमकां फक्त ग्रँटाचो विशय ना, ह्या ग्रँटांतल्यान फाल्यां सकाळीं जेन्ना 200 भुरग्यांक तुमी स्किलींग करतले ते म्हज्या खातीर म्हत्वाचें आसा. फाल्यां त्या 200 भुरग्यांक बेकार रावचें पडचें ना. कारण मॅनेजमेंट जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात कश्ट घेता, मॅनेजमेंट जेन्ना येद्या व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता, तेन्ना त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान मॅनेजमेंटाच्या सहकार्यान ईच एंड येवपी इन्स्टिट्युशनान येवपी भुरगो ही कॅन गेट द ड्युएल डिग्री. वाय नॉट? Along with the BA, he'll get some another degree also of the hospitality, of the front office, from the huge skilling course. म्हणून तर पास आउट जाल्लो भुरगो बेकार उरपाचें कारण कितें तर तेजे कडेन स्कील ना. हें मेन कारण आसा. ताजे कडेन जर स्कील आसली जाल्यार तो लगेच एब्जॉर्ब जाता आशिल्लो. म्हणून द स्किलिंग कोर्सीस वी हॅव स्टार्टेड. थोड्या दिसा पयलीं बाब रवी नायक आमच्या तांच्या इन्स्टिट्युशनान आमी शॉर्ट टर्म ड्युरेशन कोर्सीस स्टार्ट केल्ले फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट. इट इज अगेन द सेम प्रोग्राम. आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां ग्रँट दिनाशिल्ले तर ती ग्रँट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मार्फत मेळटाले. म्हणून म्हाका दिसता कन्सर्न टिचर्सांनी थोडेशे एफर्ट्स घेवचे आनी तांच्यांनी ह्या स्किलिंग प्रोग्रामाचेर भर दिवचो. म्हाका बाब दीपक गांवकर हांच्यांनी रायटली सांगलें. हांव जे दादा वैद्यांचें तें गॅझेट जेन्ना भास्कर साहेब वाचून दाखयताले की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेचो आतां विचार करता, दादा वैद्यान 1911 विचार केल्लो, जेचो आमी म्हटलें की PM विश्वकर्मा योजना. तांच्यांनी कितें म्हटलें तर त्याच्या गॅझेटान बरयलां एग्रीकल्चरिस्टाचें एड्युकेशन तुमी दिवपाक जाय, कुंभार काम तुमी आतां शिकोवपाक जाय. PM विश्वकर्मांतल्यान कितें आसा? PM विश्वकर्मा तेंच सांगता. ज्यो 11 स्किल्स आमच्यो ज्यो रुटीन लुप्त जायत पावलेल्यो आसा त्यो स्किल्स जर आमी तांकां एड्युकेट केले जाल्यार आतांच्या घडीक आमकां त्यो स्किलींग करून तांकां आमी जो म्हणटा आमी ट्रेडिशनल बिजनस, तो ट्रेडिशनल बिजनस ह्या PM विश्वकर्माच्या अंतर्गत शिकों येता. आनी वाय नॉट? आमी तो जर शिकयलो आसत जाल्यार ही मायग्रन्सी सुद्दां कमी जातली. आमी पळयता आज ट्रेडिशनल बिजनसीस सगळे आमी विसरल्या. ट्रेडिशनल बिजनसीस बंद जाल्या. आमकां फक्त एक कागदी डिग्री जाय. त्या डिग्रीक फक्त पेपरार व्हॅल्यू आहा. ताका पयशे कितले मेळटले हाका म्हत्वाचें ना. अशी कितलीशींच एग्जाम्पलां आसतली जे आर अंडर ग्रॅज्युएट दे आर अर्निंग्स इन क्रोर्स. अर्निंग्स इन क्रोर्स. आय एम नॉट सेईंग इन लॅक्स. बट ताच्या खातीर तांकां स्कील करप, तितक्या लेवलाचेर व्हरप हाची गरज आसा. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक टिचर्सांक आज बरी संद आसा. कारण डे बाय डे इन्फ्रास्ट्रक्चरात GVM सारकेल्या इन्स्टिट्युशन्स आपल्या इन्स्टिट्युशनाच्या ह्या हातूंतल्यान भर घालीत आसत जाल्यार ताचो चडांत चड उपयोग ह्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक कसो मेळटलो हेजो जर उपयोग म्हाका दिसता टिचर्सांनी केलो जाल्यार ताचो खूब फायदो इन लॉंग रन सगळ्या स्टुडंट्सांक जावं शकता. मागीर आर्ट्स आसूनी, कॉमर्स आसूनी, सायन्स आसूनी, प्रत्येकाच्या हितूर स्किलींग कशें जातलें, ताका एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स आमी कशें दिवपाक शकतले अलॉंग वीथ इज द डिग्री. इट इज नॉट दॅट ताका डिग्री पास आउट जावन वी आर परमिटींग बींग द तुमी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशना कडेन आतांय परमिशन मागत. वी आर गिवींग देम द परमिशन टू स्टार्ट वीथ द बोथ द कोर्सीस. तांच्यांनी सकाळीं तुजी डिग्री कर, ताका मागीर सांजचो तुमच्या हांगासर आनीक वेगळो कोर्स सुरू कर.
आमी तेंय परमीट करता बिकॉज द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 जेन्ना आमी इम्प्लिमेंट केला तेन्ना तर आतां हॅन्स फोर्थ फर्स्ट इयराक जर पास आवट जालो जाल्यार इल गेट अ सर्टिफिकेट कोर्स, सेकंड इयराक पास आवट जालो ताका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळटलो, थर्ड इयरान पास जालो ताका डिग्री मेळटली आनी इफ यू कॅन गो फर्दर ऑल्सो जाल्यार ताका ताज्या फुडली डिग्री मेळटली. म्हणजे ही फेसिलिटीज जी अवेलेबल आसा ताजो फायदो म्हणजे आतां आमी घेवपाक जाय. म्हणून हांवें म्हटलां की R&D रिसर्च हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाची गरज आसा. इनोव्हेशन आनी टॅक्नोलॉजीचो यूज हो आमी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात करप हें गरजेचें आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे दर दिसा ह्या एड्युकेशन सब्जेक्टाच्या बाबतींत ही इज व्हेरी सिरियस, ही इज व्हेरी पॅशनेट आनी म्हणून जर तुमी पळयता आसत आपलो बहुमूल्य असो वेळ ते परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमांतल्यान दिता. आयज पर्यंत कोणूच प्रधानमंत्री आसचो तो परीक्षा पे चर्चाच्या कार्यक्रमांतल्यान भुरग्यांच्या बरोबर डिस्कशनान आपलो अर्दें वर एक वर दिता. कित्याक दे आर द फ्युचर ऑफ दीस कंट्री. आमकां त्यांच्या टायमा भितर इन्वेस्ट करपाक जाय. आमी तांच्या बरोबर जर आमी कम्युनिकेट केलें नासत जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. आनी म्हणून तर देशाच्या बजेटांत तेंच्यांनी एवरी टायम एड्युकेशनाचो बजेट जर तुमी पळयता आसत जाल्यार इट इज एवरी टायम इट इज इनक्रीज. ह्याय फावटी तो आनीक जो आहा पळय न्ही इट इज इनक्रीज्ड बाय समथींग 3% काय 4%. फाटले फावटीच्या पेक्षा एड्युकेशन बजेट ह्याय फावटी वाडला. ह्याय फावटी रिसर्चाचो बजेट ह्याय फावटी वाडला. आनी म्हणून म्हाजी तर सरसकट रिक्वेस्ट आसा स्पेशली फॉर द टिचर्स, तुमी अशा पद्दतीचे नवीन जे उपक्रम हांगा सुरू करपाक जातले. प्रत्येक भुरगो जो पास आवट जाता इल नॉट वेट म्हाका तोच जॉब मेळटलो, हांव क्लार्कूच जातलो हेका रावून उपयोग ना. आमच्या इन्स्टिट्युशनान येवपी आमी आतां इंडस्ट्रिया अकाडमिया म्हणजे इट इज इन जॉयंट कोलॅबोरेशन इन द गव्हर्मेंट कॉलेजीन वी हॅव स्टार्टेड वीथ द प्रोग्राम्स. वी हॅव स्टार्टेड वीथ द इंटर्नशीप प्रोग्राम्स. म्हणजे एवरी स्टुडंट शूड गो फॉर द इंटर्नशीप वायल डुईंग कंप्लिटींग हीज डिग्री. इट इज अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. मागीर तो सायन्साचो आसुनी कॅमेस्ट्री शिकता आसत तो फार्मासीन वचपाक जाय. कॉमर्साचो स्टुडंट्स आसत तेणी कॉमर्स रिलेटेड इंटर्नशीप वायल कंप्लिटींग हीज डिग्री हें करपाची गरज आसा. आनी तें जर जालें आसत जाल्यार ताका पास आवट जाल्या उपरांत ताका बेकार रावचो पडचो ना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज स्टार्टेड वीथ द एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम वीथ द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टल. आमी म्हणटा की आज एक सुद्दां भुरगो पास आवट जाल्या उपरांत तो घरा उरचो न्हू, ताका एप्रेंटिसशीप करची. आनी वीथ अगेन एप्रेंटिसशीप इज एन कंपल्सरी वी आर कन्सिडरींग एज एन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट फॉर द गव्हर्मेंट जॉब. थोड्या जाणांक खबर ना जाल्यार हांव मुद्दामून सांगता हॅन्स फोर्थ फॉर द MTS एंड फॉर द LDC ऑल्सो 1 year एक्सपिरियन्स इज रिक्वायर्ड मस्ट. आत्तां पास आवट जालो म्हाका गव्हर्मेंट जॉब दी ते दीस सोंपले, ते दीस आतां उरूंक ना. इन एवरी सेक्टर नाव एक्सपिरियन्स इज रिक्वायर्ड. आनी ताकाच लागून स्किलिंगाच्या बाबतींत भर दिता आसतना देर आर द डिफरंट टायप्स ऑफ स्किलिंग कोर्स. आनी तुमच्या सारकेल्या इन्स्टिट्युशनाक तरी वीच शूड बी द पायोनियर इन्स्टिट्यूट इन द स्किलिंग. नाव हॅन्स फोर्थ तुमी स्किलिंगाचेर भर दिवचो. अशा पद्दतीचे डिफरंट स्किलिंग प्रोग्राम्स जे आसा इट इज नॉट म्हणजे आमी जाका फक्त ITI म्हणटा पळय न्ही म्हणजे इलेक्ट्रिशियन प्लंबर आनी ITIनीच शिकोवपाचें ना. आतां तर जे आसा ताका फ्रंट ऑफीस आसतलो किंवा हॉस्पिटेलिटी आसतलो ह्या सारकेले कोर्सीस हांगा सुरू करपाक जाय. हांव मुद्दामून मेन्शन करता वेन आय बिकम द MLA आय स्टार्टेड दी स्किलिंग कोर्स इन माय इन्स्टिट्युशन्स इन Sakle. I started with the X-ray technician, ophthalmic technician, diploma in medical lab technician, with the Panchakarma assistant, front office, all together आतापर्यंत 1500 भुरगे पास आवट जाल्या फ्रॉम 2014 ते आतां. मोर दॅन 90% आर द प्लेसमेंट. आनी हे भुरगे कोण 10वी आनी 12वी शिकलेले भुरगे. आनी आत्तां म्हणजे रिसेंटली वी हॅव स्टार्टेड वीथ द पंचकर्मा. आमकां गरज वळखून कोर्सीस सुरू करपाची गरज आसा. 12वी शिकलेले भुरगे पंचकर्मा एसिस्टंट कोर्स केले. ऑल ऑफ देम हॅव गॉट द जॉब इन आयुष इन्स्टिट्यूट इन द धारगळ. हांवें जर कोर्स सुरू करूंक नाशिल्लो जाल्यार ते आयुष इन्स्टिट्यूटान सगळे येवपी महाराष्ट्रांतल्यान कोण तरी येवन थंयसर एम्प्लॉय जाता आशिल्ले. म्हणून हांवें म्हटलें आतां हें कोणाक म्हाका सांग आमचे मॅनेजमेंट आहा तांच्या तकलेन येवचें ना, हें टिचरांच्या तकलेन येवपाक जाय. वॉट इज द एडवान्समेंट, वॉट इज द फ्युचर, हें टिचरांच्या तकलेन येवपाची गरज आसा. म्हणून म्हटलें हांवें की नवीन कितें आसा हें जो पर्यंत तुमच्या तकलेन येना मॅनेजमेंट सपोर्ट कितें जाय तितको सपोर्ट दितलो. आज येदे व्हडले तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केलां. नाविन्यपूर्ण शिकप हें तुमचें काम आसा. म्हणून तुमी म्हणटाले की CMान उपदेश दिलो म्हणून इट इज माय काम. हांव जर उलयना जाल्यार आनी कोण उलोवचो ना. म्हणून एकदां हांव वायट दिसल्यार जाता पण हांव उलयतां मुद्दामून. हांव तुमकां म्हणटा तांकां म्हणटा एकदां CM उलयल्लें थोड्या जाणांक वायट दिसता बट हें जर हांव उलयना आसत जाल्यार लोकां पर्यंत हेची मॅसेज वयची ना. म्हणून हांवें म्हटलें की अशा पद्दतीन आमकां जर गोंय हें खूब ल्हान राज्य आसा
आणि अशा पद्दतीचे वेरियस ऑपॉर्च्युनिटीज आज गोंयांत अवेलेबल आसा. म्हणजे तुमी मुद्दामून जर पळयशात नवीन इंडस्ट्रीज ज्यो हांगासर येता वीच इज स्पेशली इन द शीप बिल्डींग, फार्मा इंडस्ट्रीज, ह्यो ज्यो इंडस्ट्रीज हांगासर ज्यो एस्टाब्लीश जाता, मरीन इंडस्ट्रीज, म्हणून वॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. म्हाजें तर म्हणणें की नाव यू आर हियर, कुंडे आसतले किंवा बेर्णा आसतले किंवा मडकय आसतले, यू गो अँड टाय अप वीथ दीस इंडस्ट्रीज. आस्क देम what type of the future ready youth you want to do the tie up. It is not the management's job. त्या इंडस्ट्रीनी चलात. आर्ट्सचो स्टुडंट सुद्दां फाल्यां सकाळी तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉय जावपा खातीर कितें स्किल्स शिकोवपाक जाय त्यो सांगात. आमी तांकां स्किल्स शिकयता म्हणून सांगात. कारण आपलो एक सगळो भुरगो पास आवट जाल्लो, BAची लास्ट इयरची बॅच घरा वचूंक जायना, पास आवट जाल्या उपरांत ती इंडस्ट्रीन जॉइन जावपाक जाय. नो डावट दे शूड ट्राय फॉर द स्टाफ सिलेक्शन, दे शूड ट्राय फॉर द UPSC, GPSC. आत्ताच्या भुरग्याक हांव परत सांगता, म्हाका एक एकदां वायट दिसता की तांकां म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरगो सुद्दां GPSC आनी हेका बसना. नाव देर इज एन पर्याय ना. आमकां ह्या भुरग्यांक बँकींग सॅक्टर आसतलो किंवा पब्लीक सर्वीस सॅक्टर आसतलो, हाजें प्रिपेरेशन शूड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इयर. तुमी जर पळयशात, कोणाक खबर ना जाल्यार मुद्दामून सांगता, IAS कॅडरांत सगळ्यांत चड लोक खंयच्या स्टेटींतले आसा खबर आहा? खंयच्या स्टेटींतले आसा? इट इज फ्रॉम द बिहार. आमी जेका मोस्ट बॅकवर्ड म्हणटा पळय न्ही, आनी वी आर द 100% लिटरेट. IAS कॅडरान 100% म्हणजे सगळ्यात मॅक्झिमम कॅडर जर आसत जाल्यार ते बिहारांतले आहा. कित्याक आसा? स्टँडर्ड 8तल्यान IASाचें प्रिपेरेशन सुरवात करता. स्टँडर्ड 8 आमकां ग्रॅज्युएट जालो सुद्दां IASाक कोणी बसपाचें हें खबर ना. दीस शूड नॉट बी देयर. GPSCची एडवर्टायजमेंट केन्ना येता हें आमच्या ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याकूय खबर ना. पेपराचेर एडवर्टायजमेंट केन्ना येता, म्हाका ते विचारता GPSC म्हणजे कितें काय म्हणून. हे कोणी शिकोवपाचें तर? मागीर आमी इतके कश्ट करता ते कित्याक तर? मागीर गव्हर्मेंट सॅलरी दिता आनी मॅनेजमेंट इतके कश्ट करता ते कित्याक तर? मतलब इल्लो एक भुरग्याक जे आसा पळय न्ही, प्रत्येक गोश्ट खबर आसपाची गरज आसा. आनी हें काम कोणाचें? इट इज पेरंट्सांचें न्ही, मॅनेजमेंटाचें न्ही, टिचराचें काम आसा हें. इट शूड बी तांच्या कडेन स्किल्स कितें आसा ह्यो समजून घेयात. तांच्यो स्किल्स अपग्रेड करात, हाची गरज आसा. आनी त्यो जर स्किल्स अपग्रेड केल्यो आसत जाल्यार गोंयांत कोणूच बेकार उरचो ना. हे जे बेकारी जी म्हणटा पळय न्ही, ही बेकार उरचें ना कोण. आनी तो कश्ट म्हाका दिसता टिचरांनी घेवपाची गरज आसा. नो डावट आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग फॉर द GVMs. तांचे डिमांड आसा की म्हाका दिसता आमी आमच्या सरकारान फाटले फावटी ग्रँट्स दिवपाची सुरवात केल्ली फॉर द दोज हू आर कंप्लिटींग द मोर दॅन 100 years. आमी फक्त एक इन्स्टॉलमेंट दिले आनी मागीर ते बंदच उरला. बट एनी हांव आय ट्राय म्हणजे वॉट टू स्कीम रिवायज करपाचो हांव प्रयत्न करतलो, जे तुमच्या सारकेल्या इन्स्टिट्युशनांक दिवपाक जाय. दे आर डेडिकेटिवली स्पेंडींग इन दीस टायप ऑफ इन्स्टिट्युशन. म्हाजें तर म्हणणें की नर्सींग, नो डावट तुमी नर्सींग कावन्सील आनी बाकीची परमिशन पयलीं मेळोवची. इट इज नॉट विथ अस, इट इज विथ द नर्सींग कावन्सील ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. गव्हर्मेंट डायरेक्ट दिवंक शकना जो पर्यंत नर्सींग कावन्सिलाचें मेळना. हय, बट तुमकां हॉस्पिटल अटॅचमेंट जाय ताचो तुमी विचार करात. तो तुमी करचो, कारण आमकां अशा पद्दतीचे म्हाजें तर निव्वळ म्हणणें आसा की आतां ग्रॅज्युएट कॉलेजीस आनीक सुरू जावन उपयोग ना. स्किलींग कॉलेजीस सुरू जावपाक जाय. आनी अशा पद्दतीच्यो जर स्किलींग कॉलेजीस सुरू जाल्यो जाल्यारूच ताजो फायदो हो गोंयांतल्या फ्युचरिस्टीक यूथ हांच्या खातीर बरो जातलो. कारण आयचो यूथ जो आसा ही शूड बी द म्हणजे फ्युचर रेडी यूथ जावपाक जाय. ही शूड बी द म्हणजे तो जॉब सिकर जावच्या पेक्षा जॉब गिवर जावपाक जाय. ताणें स्टार्टअपा कडेन आय डोंट नो हाव मेनी स्टुडंट्स यू स्टँड तुमच्यांतल्या कोणी जर आतां पर्यंत टिचर स्टार्टअपा खातीर एप्लाय केला जाल्यार म्हाका खबर ना. वी आर गिवींग द 10 lakhs रुपीज ग्रँट फॉर द स्टार्टअप. वी आर जस्ट गिवींग द 10 lakhs रुपीज ग्रँट. अटल टिंकरिंग लॅबा खातीर तुमी कित्याक एप्लाय करूंक ना म्हाका खबर ना. म्हणजे अटल टिंकरिंग लॅब अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिवींग. हार्डली द 2 institutions हॅव एस्टाब्लिश द अटल टिंकरिंग लॅब. द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिवींग द फ्री ऑफ कॉस्ट. म्हणजे GIM इन्स्टिट्यूट अँड अग्नल इन्स्टिट्यूट दे हॅव एस्टाब्लिश द अटल टिंकरिंग लॅब. म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा, कारण आयच्या ह्या बऱ्या दिसा हांव अभिनंदन करता आसतना म्हज्या गोंयांत अशा पद्दतीचे आनीक इन्स्टिट्युशन्स आनीक डेवलप जावच्यो, अशा पद्दतीचे भुरगे आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात शिकचे, हाज्या खातीर तांचो जो मॅनेजमेंटाचे जे कश्ट आसा ते खूब आनीक मोठ्या प्रमाणात फुडें वयचे इतकेंच सांगता. आनी ह्या इन्स्टिट्युशनाचो म्हाका अभिमान आसा. म्हजें 12th सायन्स हांवें GVMs हाय सेकंडरी तुमच्याच कडल्यान कंप्लीट केला. हांव जरी एकूच वर्स ह्या इन्स्टिट्युशनान आसलो जाल्यार तेन्नाचे आशिल्ले स्टाफ म्हज्या तकलेंत अजुनूय आसा. म्हणजे VD परब इज दॅन प्रिंसिपल ऑफ मायन दॅट टायम, ही हॅज एक्सपायर्ड.
रिसेंटली थोड्या दिसा पयलीं हें जालें सर. मागीर बाकीचे सगळे टिचर्स, मारिया मॅडम ऑफ माय बायोलॉजी टीचर अँड सावंत सर इज अ फिजिक्स आणि केमिस्ट्री सराचे या सदानंद रायट इज केमिस्ट्री. कारण म्हाका फक्त डेंटलाक एडमिशन म्हणजे MBBSाकूय मेळना आनी डेंटलाकूय मेळना, म्हणून म्हाका लास्टाक BMSाक वयचो पडलो. आय हॅड टॉप दॅट टायम इन माय बायोलॉजी सब्जेक्ट विच इज एन हायस्ट भुरग्याक 84 पडिल्ले. आय ऑल्सो गॉट द 84 बट स्टील आय गॉट लेस मार्क्स इन, तेन्ना PCB एवरेज आशिल्ली, लेस मार्क्स इन माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट. दॅट्स वाय म्हाका MBBSाक एडमिशन मेळूना, म्हणून BMSाक गेलो. पण हांव केन्ना केन्ना जोकिंगली सांगता, हांव BMSाक गेलो म्हणून हांव पॉलिटिक्सान पावलो. जर MBBS जाल्लो जाल्यार हांव प्रॅक्टिसूच करीत उरता आशिल्लो, जाल्यार गव्हर्मेंट परत उरता आशिल्लो. एनी हांव बट तुमच्या इन्स्टिट्युशनान अशा पद्दतीचे खुबशे स्टुडंट्स जे पास आवट जाल्यार नॉट ओन्ली इन इंडिया दॅट ग्लोबल लेवलाचेर भुरगे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें सातत्यात करीत आसा. त्या अशा पद्दतीच्यो म्हाका दिसता फ्युचर रेडी युथ्स हे हांगांतल्यान जावचे. आतांचो जो स्टाफ आसा तांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी जे म्हणटा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता आनी हें स्वप्न पळयता आसतना तातूंतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचो फ्युचर रेडी यूथ जावचो म्हणून जेन्ना विचार करता आसत इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टिचर्स. तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की हो देश विकसीत भारत 2047, गोंय विकसीत गोवा 2037 हाचो विचार करता आसतना आमी प्रत्येक गोश्टीचो विचार करता. आनी म्हणून तर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें कन्वर्ट करता आसतना आमी सर्वसमावेशक ह्या गोंयचो विचार करता. त्या गोंयांत तुमचेंय कॉन्ट्रिब्युशन आसचें इतकें तुमच्या लागीं मागता आनी मॅनेजमेंटाचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.